कावरेपिल्ला फाटले 45 दीस काळखांत आशिल्ले फामिलीच्या घरांत निमाणे शेनवारा उजवाड पडलो. वीज मंत्री सुदिनान उतर पाळ्ळें. फामील काळखांत म्हूण आमदार विजयान विधानसभेत प्रस्न काडिल्लो. ताचेर 24 वरां भितर लायटीचें कनेक्शन पावयता म्हूण वीज मंत्र्यान उतरय दिल्लें. मिडियाच्या हातबारान फामिलीन उजवाड पळयलो. आमचो पंच गांवचो प्रदीप गांवकर एका देव बरें कर म्हणटा, कित्याक हेणी आमचो लायटीचो कितें प्रॉब्लेम आसलेलो तो तेणी मात सॉल्व केलो. आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा विजय सरदेसायाक. तेणी आमचो हो मुद्दो विधानसभेक ओपन केलो आनी लोकांक कळ्ळें खंय गांवांत प्रॉब्लेम जाता. आनी तेंच सुदीन दवळेकरान आमच्या लायटी डिपार्टमेंट मंत्री त्यांनी तांकां लायटी ऑफिसांक फोन केलो, तांकां धाडलो. आमचो जय सर हांगा पावले आसा. तांकां सगळ्यांक आमची आमची लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो तेमी सॉल्व केलो अशें आनी सॉल्व करता अशें आश्वासन दिलां. हांकां रस्त्याक कित्याक कारण रस्तो पाड आसोन कितें तरी कारण कितें प्रॉब्लेम उरलो अशें म्हूण सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.